नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट दिप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नागरी विमानांक आयच्यान उक्तो। इंडिगोची पहिली कमर्शियल फ्लायट सकाळी जाली लँड। पहिल्या दिसा 11 फ्लायटी। मोपा डेस्टिनेशन एअरपोर्ट म्हूण जातलो विकसीत। एअरपोर्टाचे कुशीक देशांतली पहिली डेस्टिनेशन एरो सिटी करपाचो प्लान। सप्तकाभरान दिसाक 50 फ्लायट। GMR CEO एक्सक्लुझिव्ह। विधानसभा वेंचणुकेक लागून कर्नाटकांतले बीजेपी काँग्रेस फुडारी म्हादयचो इशू तापयतात आसुये। गोंया खातीर हो अस्तित्वाचो प्रश्न। तडजोड ना CM एक्सक्लुझिव्ह। म्हादय शिष्टमंडळ व्हरून गोंयच्या मंत्री खासदारांक अजून दिल्ली अपॉइंटमेंट मेळना। भोपाळान जलस्त्रोत्र मंत्र्यांक गाठून शिरोडकारान घेतली DPR NOCक हरकत। सुप्रीम कोर्टान केस धुकल्ली। सड्यार कोयराचे राशीक उजो एखेप चढूच मोठो। उजो पालोवंक वचूं येता 10 दीस। फायर ब्रिगेडीचे झूज चालूच। मुद्दम घालो म्हूण दुबाव। माती मारून पालोवपाचो प्लान। सांग्यार ड्रायव्हिंग स्कूलाचे गाडयेचेर झाड पडले। 38 वर्साचे लर्नर बायलेक आगताक मरण। ट्रेनर गंभीर जखमी। मडगांवां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट। एअरपोर्टावेले टॅक्सीवाल्यांचे इशू सोंपना। एक सोंपता म्हणल्यार दुसरो। मोपा येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचो काउंटर निस्तरतासर दाबोळे रेंट अ कॅब। प्रायव्हेट भाड्याचे टॅक्सींचो इशू। दवर्लीची 160 घरां 20 वर्सां आदली। लायट उदकाची कनेक्शनाय आसा ती बेकायदेशीर म्हूण TCP मंत्र्याची म्हायती चुकीची। बाबू म्हणटा तांकां हाऊस टॅक्सूय लागू जावंक जाय। सनबर्नान 55 डेसिबलाचे नेम गुड्ड्याक। हायकोर्टान प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जिल्लोधिकारी पुलिसांक काडले वडीर। EDM आयोजकांचे 10 लाखाचे डिपॉझिट जप्त करपाविशीं मंडळ धाडटले नोटीस। आणि बोडगिनी फामाद बोडगेश्वराची जात्रा सुरू। सकाळसावन लोकांची भेटीक गर्दी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत धरून मंत्री आमदार जात्रेक। दनपारचे महाआरतीक म्हापशेकार भाविकांची गर्दी। खबरो विस्तारान। मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नागरी विमानांक आयच्यान उक्तो। इंडिगोची पहिली कमर्शियल फ्लायट सकाळी लँड जाली। पहिल्या दिसा 11 फ्लायटी। दिल्ली, बंगळूर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, जयपूर आणि मुंबई सावन। आता दाबोळे लँडिंग स्लॉट मेळना त्यो चार्टर फ्लायटी मोपा लँड जातल्यो। पहिल्या दिसा येवकाराक मंत्री आमदार एअरपोर्टार हाजीर। न्यू गोवा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर आयज पयले फ्लायट पॅसेंजर फ्लायट जे इंडिगोचे फ्लायट पयलीं ह्या एअरपोर्टाचेर लँड जावपी आसलें। सकाळीं 8:40 सुमार तेंच्यान लँड जालें आनी परत मागीर ते हैदराबाद वचपाक गेले। आयच्या पहिल्याच दिसा 11 फ्लायट्स ह्या एअरपोर्टाचेर येवन वचपाच्यो आहा आनी ह्या पहिल्याच दिसा 6 सिटी कडेन हो एअरपोर्ट कनेक्ट जातलो। 6 सिटी हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई आणि पुणे हांगासरल्यान फ्लायट यो वच करतली ह्या पहिल्या दिसा। आणि इंटरनॅशनल फ्लायट ज्यो आहा ते आमकां सांगला त्या प्रमाण मार्च एप्रील म्हयन्यान म्हटल्यार इंटरनॅशनल फ्लायटींचे यो वच सुरू जातले। आज फर्स्ट डे मोपाचो फर्स्ट डे फ्लायट खंय वचपा आनी कशें फिलींग? हांव दुबय वचपाक म्हाका कनेक्टिंग फ्लायट आसा फ्रॉम बॉम्बे। ओके सो फर्स्ट फ्लायट फ्रॉम मोपा कशें बरें दिसता खूब। मुखार पळोवंक गावलो की
मोपा डेस्टिनेशन एअरपोर्ट म्हणून विकसीत करपाचो प्लॅन GMRन केला. एअरपोर्टाचे कुशीक देशातली पहिली डेस्टिनेशन एरो सिटी तयार करपाचो प्लॅन दवरून काम सुरू जाला. GMRचे CEOन प्रुडंटाक खासा मुलाखत दिली. ताणे विमानतळा विशीं फुडले प्लॅन विस्तारान सांगले. पहिल्याच दिसा 11 फ्लायटी, सप्तकभरान दिसाक 50 हाताळटले. Indeed, it is a great day for us for the New Goa Manohar International Airport. Today we are starting with 12 flights, 11 incoming and another 11 flying out of this airport. By this weekend we will be having about 50 in total. Slowly and subtly, in the next 5 years, our plan is to scale it up to 13.5 million passengers per annum capacity with AeroCity around it, the fuel farm, the cargo facilities, as Honorable Chief Minister said, and a world-class experience commensurate with international standards are provided to the people of Goa and the tourists coming into the state of Goa. I'm really interested in the AeroCity concept and how will it take shape in the coming years and what can we expect here? Just like the AeroCities in rest of the metros, or considering the location like Goa, you are planning something different? Goa airport is slightly different from other airports in the country. Most of the airports outside of Goa are all corporate airports. Mostly draws business travelers, whereas Goa is basically a tourist destination, one of the finest tourist destinations in the country. So here we would like to make this AeroCity with a concept of a destination airport. It will have its own all the fun cities, the hotels, all the amusements, so that people who are coming into tour into the state of Goa, plus also the local Goans also can come and enjoy the pleasantries around this airport and enjoy the atmosphere, hospitality, and also the green environment, well lit water bodies. So you will have a lot of fun around it. So you have a huge aviation sector experience. Do you seriously believe with this kind of infrastructure and the scaling up that you are going to do over a period of next 5 years, both the airports can be viable? I understand the intention of the government to keep both the airports operational, but eventually it all comes down to the feasibility. Almost all the airports are only on the expansion spree. No airport has come today. No, I have the capacity, it is underutilized. No, last 10 years, 15 years experience, development, expansion. So we believe that there is scope for everybody to develop. It's at the end of the day, the market will decide and the people will decide, the users will decide what is convenient. But I firmly believe in a country like India, any amount of infrastructure enabling people to have free movement, goods to get free movement, it's a desirable situation. विधानसभा वेंचणुकेक लागून कर्नाटकातले BJPचे आनी काँग्रेसीचे फुडारी म्हादयचो इशू तापयतात आसूये, मात गोंया खातीर हो अस्तित्वाचो प्रश्न, ताचेर तडजोड जावंक शकना अशें स्पश्ट विधान मुख्यमंत्र्यान केला. प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतीन ते उलयताले. मात म्हादयचे बाबतींत जे चुकला ते सगळे तांणी 2007 ते 2012 काळातले काँग्रेसीचे माथ्यार मारले. एक सांगता नक्कीच नजरहट्टी दुर्घटना घटी हे नजरहट्टी दुर्घटना घटी 2007 ते 12 तांची नजरहट्टी इतली दुर्घटना घटी हे म्हणपाक काय हरकत ना. हो क्वेश्चन 2007 ते 12 जितके सरकारान असले पळय न्ही रे, तांकां एक्सपोज तेंच्यांनी म्हणजे बरोबर आसा ते आसूं तेंच्यांनी कितें दिवे लायले पळय न्हू, ते काल त्या तुवेंनूच तेजेर दाखयलां. ब्लेम गेमींनी वचपाचो ना. हांव पयलीं पासून म्हादई खातीर आसा. हाज्याय फुडें म्हजें सरकार हे म्हादईचें संवर्धन करपा खातीर सातत्यात काम करतलें. डू यू थिंक वी आर इन अ व्हेरी पिक्युलियर सिच्युएशन जंय तुमचो कर्नाटकाचो फाटो, काँग्रेसीचो कर्नाटकाचो फाटो आनी ह्या वटेच्यान काँग्रेसीचो गोंयचो फाटो, BJPचो गोंयचो फाटो आर एट लॉगर हेड्स बिकॉज ऑफ द इलेक्शन. म्हादय वॉज सर्वायवल इशू. डू यू थिंक वी हॅव रिड्यूस्ड इट टू अन इलेक्शन गिमिक? कदाचित कर्नाटकातल्या काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टी खातीर तो राजकारणाचो मुद्दो आसूं शकता. आमच्या खातीर तो राजकारणाचो मुद्दो न्हू, केन्ना नासलो. आमच्या खातीर तो अस्मितायेचो विशय आसा. आमच्या खातीर गोंयचो सैम राखपाचो विशय आसा. आमच्या खातीर म्हादईचें उदक तितकेंच गोड आसा जें हाज्या पयलीं आसलें आनी फुडें आसतलें तें आमी खारें जावपाक दिवचें ना. हें तितकें म्हत्वाचें आसा. सड्यार कोयराचे राशीक परत उजो हे खेप चडूच मोठो. थळावे सांगता ते प्रमाण तांणी इतलो मोठो उजो केन्नाच पळोवंक ना.
कांय जाण म्हणटा उजो पालोवंक 5 दीस तरी लागतले. आमदार म्हणटा 10 दीस तरी वतले. राती सावन उजो आटपा येना. सांजे उपजिल्लोधिकाऱ्या बरोबर बसका जाली. माती घालून उजो पालवपाचें थारला. कांड कोणे केला ताची चवकशी चल्ल्या. आम्ही आता घेयना सगळे मेळून उलयले. आम्ही डेप्युटी कलेक्टर, आमचो फायर स्टेशन इन्स्पेक्टर, तसोच MLA, आमी सगळे काउन्सिलर, CO, चीफ ऑफिसर सगळे मेळून डिसिजन घेतला की ते कॅपिंग करप. आख्खो ती आहा न्ही आतां उज लागला तो की एरिया ती कॅपिंग करप माती घालून. आमी माती आतां डेप्युटी कलेक्टरान आमकां आमी सांगलां खंय माती मेळटली. गॅमन इंडिया आहा माती थिंगाय फाटल्यान शिरोली गे पोंगला ते थिंगाय माती आहा. आनी दिलीप बिल्डकॉन ते कडेन आमी उलयन माती अरेंज करतले. आनी आमकां एक एक्सकवेटर जाय, पोकलीन जाय. एक्चुअली काम करपाक आमी 2 पोकलीन अरेंज करतले आनी 2 दिसान हें जातलें करून. उजार ऑक्सिजन सप्लाय कट केलो जो पालवता. आतां डेप्युटी कलेक्टर सर आनी MLA मेळून आनी CO बी आसा, बाकीचे म्युनिसिपालिटीचे ऑफिसर बी आसा. तेणी खंयच्यान माती अवेलेबल आसा ती काडून ती आतां इमिजिएटली थंय ते कवर करतले. गार्बेज डांप पळय आसा तो फूल कवर करपाचें सोल्युशन काडला. आनीक उजो पालोवपाक आनीक शक्यता. ओनली यू कॅन कवर विथ मड एंड देन द फायर वील बी एक्सटिंग्विश्ड. अदरवायज सर हाऊ मेनी डेज विल टेक? हांव सांगूंक शकना. म्युनिसिपल ME वील टेक इज इन अ बेटर पोजिशन. इट वील टेक अराउंड एटलीस्ट अ वीक. उजो कसो लागला हेजेरूय खंय तरी इन्क्वायरी जावची म्हणून हांवें परत रिक्वेस्ट केलेलो आसा. कित्याक उजो खंय तरी असो दिसता अजुनूय आयजच्या डिस्कशनान तेच येयले की खंय तरी कोणें तरी मिसचीफ केल्लेली आसा आनी खंय तरी मुद्दाम कोणें तरी अशें केल्लेलो असो एक संशय आसा. सगळ्यांचें म्हणणें तेच आसलेलें कित्याक येदो व्हडलो उजो लागप कित्याक तुमी पळयला तो भाग गार्बेज आसा तो 2 भागान आसा. एक हे सायडीक लेफ्टान आसा आनी एक रायटान आसा आनी मदीं 3 मिटराचो रस्तो वयता. बट दोनूय सायडीक उजो लागलेलो आसा. सो हेज्या फाटल्यान खंय तरी दिसता की कोणें तरी मिसचीफ केल्लेली आसा. सो तेज्या लागून आनी तेच प्रमाणे इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा म्युनिसिपालिटीच्या CO सांगलेलें आसा की थंयसर इमिजिएटली कॅमेरा बसून घेवपाचें. तेणें सांगलेलें आसा 8 दिसां भितर आमी ते कॅमेरा बसून घेतले. म्हादयचें शिष्टमंडळ व्हरपाचें थारला खरें, मात सरकार पक्षाच्या मंत्री खासदारांक अजून दिल्लीचो अपॉइंटमेंट मेळना. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आनी अध्यक्ष तानावडेची भाशा पळयल्यार अपॉइंटमेंट मेळटात तेन्ना खरें. ते वटेन भोपाळांत उदका स्त्रोत मंत्र्यांचे परिशदेक गेल्ले कडेन मंत्री शिरोडकारान जलशक्ती मंत्री शेखावताक मेळून CWCच्या DPR NOCक हरकत घेतली. ते वटेन सुप्रीम कोर्टान म्हादय केस धुकल्ली. Supreme Court will hear the matter on regular basis to come out with a judgment on this. Hecher judgment is not only going to help Goa, is going to help entire India. The other states which are having similar types of will face similar types of problems in the future. म्हादय संदर्भात शिष्टमंडळ बी व्हरपाचें आसा. अपॉइंटमेंटाचे प्रयत्न चालू आसात. अजून डेट मेळूना. डेट मेळ्ळी की लगेच एक शिष्टमंडळ गोंयचें आसा. हे आमच्या हायर ऑथॉरिटी आमचे पंतप्रधान आसात, मिनिस्टर आसात, जलशक्ती मिनिस्टर आसात. ताका मेळप गोंयची बाजू तांचे सुमार दवरलेली. आनी आमी आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाकूय कळयल्लें आसा आनी मुख्यमंत्री हेरसांनी केन्ना तरी जेन्ना डेट मेळटली तेन्ना डेलिगेशन घेवन वचपाचें आसा. त्या वेळाचेर आमी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी पार्टीच्या माध्यमांतल्यान आमी जे रिजर्वेशन घेतलें आसा ते आमी ताका दिवपाचें. शिष्टमंडळ कितले कोण कोण आसतले भितर? तेचे मंत्रिमंडळांतले कांय प्रतिनिधी CM थारयतलो. पार्टीचे आमी एक थोडे जाण वतले. पार्टीचे मनीस वतले ते आमी आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांक घालतले. ते वटेन मध्य प्रदेशाच्या भोपाळांत राज्य उदका स्त्रोत मंत्र्याचे परिशदेक गेल्ले कडेन उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान केंद्रीय जलस्त्रोत मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावताक मेळून केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटकाच्या म्हादय प्रकल्पाच्या DPRक दिल्ले NOCक खर हरकत घेतली. आयोगाचो हो निर्णय एकतर्फी आनी गोंयचेर अन्याय करपी. गोंयचे नजरेन नैसर्गिक न्यायाचो विचार जालो ना अशें शेखावताक दिल्ल्या निवेदनात म्हणलां आनी दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवची म्हण मागणी केल्या. तारीख पे तारीख म्हणटा म्हणटा विजय सरदेसायान सरकाराचेर फोग काडलो. बिरेस्तारा सुप्रीम कोर्टा मुखार येवपाची आशिल्ली केस फुडें धुकल्ली. आज केस येवपाची आशिल्ली सुप्रीम कोर्टान. ही केस येतली काय कितें आनी आयली जाल्यार आमचे आदवोगाद अर्जंट हियरिंगाक मागतले काय कितें असो हांवें डावट काल एक ट्वीट घालून केल्लो.
आज न्यूज आयल्या की ही केस आयलीच ना आनी एक तारीख पडली म्हणून. हाजो अर्थ कितें? तारीख पे तारीख जावन म्हादयक न्याय मेळना. जी म्हादय मुख्यमंत्री आपल्या आवय परस व्हडली म्हणटालो त्या म्हादयक न्याय दिवपाक हो डबल इंजिनाचो सरकार असमर्थ आसा आनी त्यान जायना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ड्रायव्हिंग स्कुलाचे गाडयेचेर झाड पडून एके बायलेक आगताक मरण. ती ड्रायव्हिंग स्कुलान गाडी शिकताली. सोंपल्या ती 38 वर्सांची बायल अनिता कुलास सांग्यार बामणसाय रावपी. तिचो ट्रेनर सय्यद नसीफाक मार लागला. ताका मडगांवां जिल्लो हॉस्पिटलांत घाला. बेरेस्तारा सकाळची गजाल. 38 वर्सांची बायल अनिता कुलास ड्रायव्हिंग स्कुलांत गाडी शिकताली. सांग्यार पुलीस स्टेशना कडेन रावली. गाडी रावता थंय आसा. मोठ्ठें गुलमोहराचें झाड गाडयेर पडलें. पळोवपी लोक सांगता ते प्रमाण ती आगताक गेली. तिका गाडी शिकोवपी सय्यद नसीफाक बरोच मार लागला. ताका मडगांवां जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. आयज इन्सिडंट घडला तो एक सामको दुख्खाची गजाल आहा. कारण ही जी आयज बायल अनिता आयज ह्या एक्सिडंटान ताका मरण आयिल्लें आहा. तेजी एक 2 भुरगीं आहा. एक चेडो आनी एक चेडूं, 1.5 वर्साची चेडूं. ह्या हितून भितर आतां कोणा ब्लेम करपाची? हितून डायरेक्ट ब्लेम करपाक मेळटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. कारण 2017 ही जी फुल्ल सर्वे जाल्ली आहा झाडां खंयची डेंजर आहा कितें आहा ती. आनी म्हाका हांव जाणा ते भशेन म्हाका नॉलेज इन्फॉर्मेशन मेळटा ते भशेन ती फंड ना म्हणून कातून नासता उरल्या. जाल्यार आयज फंड इम्पॉर्टंट जालो वो मनशाचो जीव इम्पॉर्टंट जालो. सरकारान बाकी हेजेर हें करपा जाग्यार हेजेर हितून फंड बी दिवन जे कम्युटर रस्त्यार भोंवतात तांकां सेफ्टी हेक लागून ही झाडां बिडां आहा ती सारकी ट्रीम करपा जाय. कारण केन्ना वाटेर चलता आसतना कितें जावप म्हणल्यार ही दुख्खा गजाल. मनीस एक दुयेंत पडून कितें जाता ती दुसरी भास आनी डायरेक्ट चलता भोंवता जाता ती दुसरी भास. कारण आयज त्या भुरग्याक आपली आवय ना जाली. हेजेर आतां कोणाक ब्लेम करपाची? ती आवय हाडूं मेळटा परती. गाडी कितें जाल्यार गाडी हाडूं मेळटा पूण मनशाचो जीव हाडूं मेळना. तर सरकारान हेजेर आतां हेजे मुखार एक्सिडंट जावपा जायना म्हणून हो एक एग्जाम्पल घेवचो आनी मुखाल्ली सगळीं झाडां जी डेंजर आहा ती बेगोबेग कट करून ट्रीम करून लोकांची सेफ्टी दवरची. चलन बरोवन तालाव मारले म्हणून जायना. ही सेफ्टीय बी इम्पॉर्टंट आहा. ही सरकारान हेजेर आतां जाता तितले बेगीन फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा आमचो बाब विश्वजीत राणे हेणें सिरियस हेजेर कॉग्निजन्स घेवन जे ऑफिसर कोण कोण लागता तांकां आपोवन स्पेशल मिटींग घेवन ही झाडां सगळीं रस्त्या वयली ट्रीम करपा जाय. प्रुडंटा खातीर कृष्णानंद पेडणेकर. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. एअरपोर्टा वेल्या टॅक्सीवाल्यांचे इश्यू सोंपना. एक सोंपता म्हणल्यार दुसरो. दाबोळे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचो आतां एअरपोर्ट वाठारांत रेंट कॅबाक विरोध. टॅक्सीवाल्यांनी एकल्याक धरलो. प्रायवेट गाडयोय भाड्याक दिवपाचे प्रकार अजून चालू. एक केस लायव्ह धरली. ते वटेन मोपा येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक लेखी उतर दिवन इश्यू तडीक. तू हांगा कितें येयला तर सांग. फ्रेंडांक मेळोंक येयला. वचोच्यान तुका कितें सांगता? फ्रेंडांक मेळोंक येयला म्हणून ताका व्हरोंक येयला. फ्रेंडांक येयला व्हरोंक. तुका दाखोवं फ्रेंडांक. आतां गाडी कितें जालो मरे तूं? वयल्यान तूं व्हडलें उलयता मरे. व्हडलें कितें उलयला? काय उलोवंक ना व्हडलें बाबा. सारकें कितें आहा तें उलयलां. कायद्याचेर उलयलां. मेरे फ्रेंड ने मेरे को लेके दिया उसका मॉर्जिंग में होटल है मुझे नहीं उसे कितने रेट में दिया था आपने? पता मेरे फ्रेंड ने मेरे सर लेकिन गोवा में ना सर जो गाड़ी है प्राइवेट गाड़ी रेंट कार पे नहीं दे सकते. मुझे आइडिया नहीं है. हो प्रकार दाबोळे विमानतळा वेलो. प्रायवेट आनी रेंट कॅबवाले दाबोळे विमानतळार बेकायदेशीर धंदो चलयता म्हण येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू. हांगा जितल्यो रेंट कॅब वयता तितलेच नंबर्स ऑफ प्रायवेट गाडयो इलिगली रेंट कॅब म्हणून दितात. सो आनी ते टाउट्स बी आहा पळय तेंचे कोण येता पळय एजंट ते हांगा कॅनवसिंग करता रेंट कॅब म्हणून. आतां खंय तरी तुमी जाणा आमचो बिझनेस आतां स्लो जाल्लो कित्याक दुसरे एअरपोर्ट हांगा जालो आनी हांगाली फ्लायटां थंय डायवर्ट जाली. सो हाजेर जाता तितले हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवची. येल्लो कॅब जावं बाकीचे टॅक्सी दिसता जाल्यार हे रेंट कॅबवाले कित्याक दिसना? हे प्रायवेट कारवाले कित्याक दिसना? म्हाका डावट दिसता हेण इन्क्लोज आसा काय कितें? PIB आसा. हांव कोणाचें नांव घेना. पूण हांगासर ताबडतोब कारवाई जावपाक जाय. कितले फावटी सांगपाचें आमी? इतले मजगती आमदार आल्लेकराच्या घरा भायर टॅक्सीवाल्यांचे धरणे सोंपले. तांकां मोपा विमानतळार स्टँडूय मेळ्ळो आनी सरकारा कडच्यान लेखी उत्तर. येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले आतां ब्लू कॅबा सकयल काम करतले. जे तुमच्या मागण्यो आसल्यो त्यो हांवें फुलफील करून दिल्ल्यो आसा. आयज पळय हांव सदांच तुमच्या वांगडा रावला आनी आजून पासून तुमच्या वांगडाच आसतलो. आयज हे पेडणेकार म्हाजे भाव तेका लागून हांव तुमकां सांगता सदांच हांव तुमच्या वांगडाच आसतलो. आयज माननीय आमदाराचें अभिनंदन करता. कित्याक आमी फाटले 8-15 दीस पळयले आमचे भुरगे कशे टॅक्सी भाव कशे वतान तळमळटाले.
खाली उदक पिवन सुद्दां तेंच्यांनी दीस काडले. हाचे श्रेय आमदारा बरोबर सुदीप तामणकारा बरोबर तांकांय तेचें व्हडलें श्रेय वता. कित्याक तांच्यांनी जर आज हो लढो उबारूंक नाशिल्लो आनी आमी 4 जाण 5 जाण थंय जर बसलेले जाल्यार हें यश आमकां आयज मेळचें नाशिल्लें. आमच्या आमदारांनी तितकेच प्रामाणीकपणे लोकांचे सुटचो म्हणून त्या जिद्दीन तो सरकारान झगडत रावलो आनी ताणें जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत तो फाटीं सरोंक ना. हें म्हाका सगळ्यान व्हडलेपण तेचें आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दवरले शेतांतली 160 घरां फाटली 20 वर्सां जाली आसात. तांकां लायट उदकाची कनेक्शनाय आसात. घरां बेकायदेशीर म्हूण TCP मंत्री विश्वजिताची म्हायती चुकीची म्हूण आदलो मंत्री बाबू आजगांवकर सांगता. ह्या घरांचेर कारवाय जातली म्हूण विश्वजीत उलयल्लो. बाबू म्हणटा पंचायत कायद्यान खंय तांकां हाऊस टॅक्स लागू जावकूच जाय. हो जो फॅक्ट जो आसा हो जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक चालू जालो. जिल्हा इलेक्शनाच्या पंचायतीक म्हाका सीएमान तानोडेन आनी ते परेश जो कॅन्डिडेट आसलेलो तेंच्यांनी हावजिंग बोर्ड एरियान म्हाका धाडलेलो आनी बाबू तेंचे कितें आसलें कर काम आनी ती मतां आमकां मेळटाली पळय म्हणून. थंय हांव गेल्या उपरांत मिटींग घेतल्या उपरांत म्हाका नजरे आयली की तांकां हाऊस टॅक्स तेंच्या घराक पडूं ना म्हणून. घरां 20 वर्सांनी बांदलेली 20 वर्सांची घरां ताका लायट उदक सगळें आहा पण तांकां हाऊस टॅक्स मेळूं ना. हांवें म्हटलें आतां हाऊस टॅक्स मेळटा हें आमच्या गव्हर्मेंटान BJPचे गव्हर्मेंटान कायदो केला पण अशें कोणाकय गरीबाक मेळटा म्हणून तेजे पोटार पांय दवरपाचो प्रयत्न करनाका. हांव विश्वजिताक एकच सांगू शकता तूं खंय तरी तुका मिसअंडरस्टँड जाल्लें आहा. ही पंचायत एरिया पंचायती ऍक्ट प्रमाण तेंच्यांनी एप्लिकेशन केल्लें आहा आनी तुका समज दिसता कारण माझ्या मतदारसंघात पेडण्या भितर हांवें धनगरवाड्याचेर हांवें सगळ्यांक हाऊस टॅक्स दिल्या ह्या कायद्या सकयल म्हणून हांवें तांकां म्हटलें की ह्या कायद्या सकयल तुमकां मेळटा म्हणून. सीएमान हेजे भितर लक्ष घालचें विश्वजितान हेजे भितर लक्ष मोहीन खुदीना जो कायदो केला तेणें हेजे भितर लक्ष घालचें. रायबंदरा मेन कॉजवेवेलो आर्च मिशनरी सांकव 2 दशकां जालीं हुमकळटा. सांकवाक वेरो वचूंक लागल्यात. पोर्तुगेज तेंपावेलो हो सांकव 2003 सावन हेवी ट्रॅफिकाक बंद केल्लो. फाटल्या सप्टेंबरा सावन ट्रॅफिकाक सापूच बंद. हेरिटेज सुवात आशिल्ल्यान दुरुस्तीक कळाव जाता म्हूण PWD मंत्री सांगता. पुरातत्व खात्याचो बावटो मेळमेरेन टेंडर शक्य ना. सगल्यांक येवकार आमी सध्या रायबंदर आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता जो ह्यो रिबंदरचो कलवट आसा एका सायडीकलो कलवट आसा तो गेल्या सप्टेंबर एंडाक बंद केल्लो आनी तेज्या फाटलें रिजन आशिल्लें की त्या कलवटाचेर क्रॅक येयल्लेले आनी जेन्ना आमी ह्या गजालीचेर डिटेल स्टडी केली आनी इन्फॉर्मेशन काडली तो तितलो एरिया बंद केला. सो वी हॅव सबमिटेड अ प्लॅन फॉर एप्रुवल. अजूनही आम्ही टेंडर काढूंक ना. म्हणजे म्हणणें कितें की सिन्स इट इज ऑफ हेरिटेज व्हॅल्यू हेरिटेज कन्झर्वेशन आर्टिस्ट आमचे PWDन आसात तेणी डिझायन करून दिल्लो आसा. वी वील वर्क ऑन अ सिस्टम आनी टायम नॉर्मल हेजे भितर जर आमी खंय रस्तो दुसरे कडेन फोडलेलो जाल्यार काडपाचें रोखडें घालपाचें आनी करपाचें पण हितू भितर ताका बाकीच्यो गोश्टी लागता म्हूण मातसो टायम लागता. हांव फॉलोअप करता. हांव नको खंय आज म्हाका खबर ना खंय फायल पावल्या ती आज चवकशी करून कितलो बेगीन जाता ते भितर आमी बेगीन करपाचो प्रयत्न करतले. पूण ते ब्लॉक जातलेच न्ही कित्याक एक सायडीन ब्लॉक करतरी ऑटोमॅटीक ब्लॉक जातले. पूण आतां लोकांक दुसरो रस्तो आसा यूज करपाक आनी हेजे भितर कितें बेगीन जावपाचें सोल्युशन काडटा ना तर आमी काडून प्रयत्न करतले. जेन्ना आमी PWDक विचारले तेन्ना PWDन सांगलें की जो रिबंदरचो कलवट आसा एका सायडीक जो बंद केला तो कलवट हेरिटेज सायडान येता. जो पर्यंत तांकां तेंची परमिशन्स मेळनात हायर ऑथॉरिटीजे कडच्यान प्लस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो पर्यंत तांकां टेंडर फ्लोट करूंक मेळना. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. सनबर्नान मर्यादे भायर आवाजाचे प्रदूषणाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकूय पडूंक नाशिल्ले. उपजिल्लोधिकारी पुलिसांनी ते बंद करपाचे यत्न करूंक ना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी हणजूण पुलीस आतां एकमेकांचेर धुकलतात ही गजाल लजेची. हायकोर्टाचें निरीक्षण. हायकोर्टान आवाजाचे प्रदूषणा आड आदेश दिवनूय अधिकाऱ्यांनी कांयच हालचाल केली ना म्हूण EDMांत नेम गुड्ड्याक. सनबर्नाक आवाजाचेर 55 डेसिबलाची मर्यादा घालून मान्यताय दिल्ली. मात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या डाटात चडशे फावट 65 डेसिबला वयर आवाजाचो धुडगूस चलतालो म्हणून रिपोर्ट. हायकोर्टान सुनावणे वेळार प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उपजिल्लोधिकारी आनी हणजूण पुलिसा आड खर निरीक्षण नोंद केला.
कोर्ट म्हणटा जिल्लोधिकारी उपजिल्लोधिकारी सुवातेर दिसले ना, जबाबदार अधिकारी म्हूण नेम पाळूंक लावपाची खबरदारी घेतली ना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पुलिसांनी नेम मोडपाचे आडायले ना. आवाजाचे प्रदूषण चलता ते पळयत रावंक अधिकाऱ्यांक अभिमान दिसता. मंडळ आणि हणजूण पुलीस एकमेकाचेर धुकलता हे लजेचे. हणजूण PIन जिल्लोधिकारी वा SDPO कळोवंक ना. EDM आयोजकांनी नेम मोडिल्ल्यान 10 लाखांचे डिपॉझिट कित्याक जप्त करचे न्ही काय म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कारणां दाखय नोटीस धाडपाची आसा. कोर्टान हे सबमिशन मानून घेतले. 24 जानेराक केस परत दवरल्या. हायकोर्टाचे निर्देश मोडले म्हूण हणजूण PI आणि SDPOक जाप दिवंक सांगल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आयच्यान म्हापशा बोडगिणीची फामाद बोडगेश्वराची जात्रा सुरू. सकाळ सावन लोकांची भेटेक गर्दी. पौशाचे पुनवेक बोडगिणीची ही जात्रा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत धरून मंत्री आमदार जात्रेक पावले. दनपारचे महाआरतीक म्हापशेकार भाविकांची गर्दी. म्हापशा सप्तकभर जात्रेचो उत्सव. आज मोठ्या प्रमाणात विशेष तयार जाता कारण हो बाबेज आणि उलो मारले की पावता आणि पयलीं साद्या प्रमाणात जेन्ना कमिटी जाली तेन्ना देवस्थान कमिटी अंडर ट्रस्ट तेन्ना त्या सगळ्या त्या टायमाच्या जे कमिटी घातली बऱ्यापैकी सुदारणा केली आनी त्या सुदारणांनी जो टुरिस्ट स्पॉट जालो हो देव हांगा पावपी अशे तरेची देवाची कृती आसा. हांव ताका मागता आजच्या कमिटीनी तांणी ताच्या भक्तांचें रक्षण करचें, तांकां आयुश्य आरोग्य बरें दिवचें आनी जिवनांतलो एक आनंद जो कितें आसा तो प्राप्त करता. आज जी जात्रा आसा जवळ जवळ 88वी जात्रा ही जात्रा 88वी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.